नमस्कार, येवकार तुमकां हा पॉडकास्ट कार्यावळीन. आमी कांय कलाकारांक पळयता जे थिएटरान तुमी पळयता आनी तांकां दिसता की नाटकान आसा म्हणून. थोड्या वर्सांनी तुमकां दिसता की ते रिलानूय आसा म्हणून. ताजे उपरांत तुमकां ते दिसता सिरिजांनी आसा म्हणून आनी ताजे नंतर कळटा की अरे ताणें पिक्चरूय डायरेक्ट केला म्हणून. सो ताजो जो प्रवास आसा तो प्रवास पयलीं पासून आनी नंतर म्हणसर आमी स्वता ताजे एक प्रेक्षक जावन आसता. सो एक गोंयचो कलाकार आनी गोंयकार आनी गोंयचो तरणाटो म्हणजे वर्धन कामत, जाचो प्रवासा बरोबर प्रत्येक गोंयकार रिलेट करूं शकता. जेणी नाटकां पयलीं ताजी, जेणी रील पयले ताजी आनी आतां सद्या पिक्चरूय काडला. उमेश म्हूण ताजें डिरेक्शन केलें ताणें. आमचे बरोबर आसा वर्धन कामत. सो आतां इफ आय हॅव टू आस्क यू की इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ, म्हळ्यार हाव वूड यू इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ? पयलीं हांव करतालो म्हाका एक्टर म्हणून. हां आतां हांव डिरेक्टर म्हणना, पूण अशें जाता एक एकदां की अरे कितलो तेंप सोंसपाचो हाका कॅमेराचेर, अशी म्हजी फेज आयिल्ल्या भशेन म्हाका दिसता. आय फील की जे टीम आसा हू प्रोड्युसीस सच वर्क, म्हणजे फिल्म म्हणा किंवा वेब सिरीज म्हणा किंवा नाटक म्हणा, म्हाका दिसता की हांव तांच्या बरोबर चड बरो जेल जाता इन डुईंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मल्टीटास्कींग. कारण आमच्या फिल्माचेरूय तशेंच जालें, खूब ल्हान टीम आनी हू वर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डुईंग लॉट ऑफ अदर वर्क ऑल्सो. सो ते लॉजिस्टिक्स म्हणा, मॅनेजमेंट म्हणा, की एक प्रॉडक्ट करपाचो चिंतलो जाल्यार ताका कितें कितें गजाली लागता हें करपाक म्हाका आतां चड इंट्रस्ट आसा रादर दॅन बींग इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा. कित्याक ते एज एन एक्टर म्हजी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तेच जावपाक जायना. सारकें. आनी नवीन शिकपाक सद्या इतल्या सगळ्या असायनमेंट्सांनी काम म्हणजे टायम मेळना. जर म्हजी स्कील डेवलप करतलो एज एन एक्टर जाल्यार एकतर म्हाका म्हणजे खूब जाण म्हाका म्हणटा की तुवें वेब सिरीज पळोवपाक जाय, तुवें नवीन फिल्म्स पळोवपाक जाय, पूण हांव कंटेंट जनरेशनान इतलो बिजी उरता की म्हाका कितें पळोवपाकूय मेळना आनी खंय बाबा कितें वर्कशॉप अटेंड करतलो जाल्यारूय टायम मेळना. सो आय फील की हॅव टू टेक सम टायम टू टेक सम टायम रिलॅक्स, ब्रीद आनी स्टार्ट ब्रिदींग आनी कम एज अ फ्रेश श्वास घेवं मातसो अशें जाता. ओके, आमी आय स्टार्ट फ्रॉम नाव टू दी हें. आतां सद्या उमेश आयिल्लें आसा आनी इट इज बिकमींग अ क्रेज. आय हॅव सीन ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली पीपल प्रेजींग अबाउट इट. सो डिरेक्ट करचें पडलें तुका पिक्चर एंड आय थिंक इट इज अबाउट एन आर्टिस्ट, इफ आय एम नॉट रॉंग. आय हॅव नॉट वॉच्ड इट, सॉरी. पूण सो वॉज इट अ चॅलेंज की बाबा येदो मोठो पिक्चर आपण डिरेक्ट करप म्हणून? उमेशचो प्रवास सुरवात जालो 2017. म्हणजे आमी नाटकाची रिहर्सल करताले, हांव आनी म्हजो फ्रेंड सुशांत. आनी रिहर्सल करता करता आमी च्याचे ब्रेक आसतात. सो आमी वेलंगां, हांव ज्या गांवांत रावतां थंय एक च्याचो गाडो आशिल्लो, बाब मामालो गाडो, बरो फेमस तो. थंय आमी च्या पिवंक वचप आनी त्या दुकानान, त्या गाड्यार जितले कॅरेक्टर्स जाताले दे वर व्हेरी इंट्रस्टींग. आनी आमी हरशींच गॉसिप्स उलयता आसतना आमी असो विचार केलो की नाटक करता करता आमी खंय तरी एक स्टेप घेवपाक जाय जातून आमी आमच्या फिल्मानूय आमी एक्सप्लोर करपाक जाय. कित्याक आमी तेन्ना, हांव नित्तोच फिल्म शिकतालो म्हणजे थ्रू एक्सपिरियन्स, फिल्म स्कूल न्ही, पूण कितें तरी करपाक जाय अशें दिसतालें. आनी हांवें सुशांताक म्हटलें की एक फिल्म करया आनी लेट अस नॉट थिंक बीग. एक तर आमचेर कोण पयशे लावचो ना कित्याक आमकां कांय खबर ना, वीच इज अ प्रॅक्टिकल आनी रियलिटी. सो आमी समजा एक कॅमेरा घेतलो कॉन्ट्रिब्युशन काडून आनी हांगाच जर सुरवात केली की एटलिस्ट पळोवया फील कसो येता तो. अशा पद्दतीन तो सीड रुजलो थंय आनी थंयच्यान ती स्टोरी क्राफ्ट जावपाक सुरवात जाली. 2019 हांवें ती स्टोरी बरयली आनी बरयल्या उपरांत म्हाका दिसलें की खंय तरी हातून एक सीड आसा, एक पोटेन्शियल आसा एक व्हडलो पिक्चर जावपाची. आनी हांवें श्याम आनी संग्रामाक ती वाचून दाखयली. सो तांकांय ती आवडली आनी ताणें म्हाका म्हटलें की तूं डेवलप कर. आतां आमी गोंयान अशे एक्टर ना डेडिकेटली की बाबा एकाच हाज्या फाटल्यान, म्हजो बिझनेसूय आसा, म्हजी फॅमिली आसा, नाटकूय चलता, शॉर्ट फिल्म्स, बाकीची हेर कामांय चलता. ताका लागून एका खंयच्या पर्टिक्युलर गोश्टीक टायम डेडिकेट करपाक मेळना. सो जेन्ना हांवें ताका ते परत परत फॉलोअप घेताले, खंय पावला म्हणटा ना रे अजून टायम मेळूना. अशें जेन्ना जालें तेन्ना चल आमी आउटिंगाक या खंय तरी, बिकॉज वन्स वी लीव अवर होम टावन आमकां टायम मेळटलो आमच्या खातीर. सो दॅट इज वेन वी एक्सप्लोर्ड सावथ इंडिया ट्रीप. आमी त्रिवेंद्रम गेले, मदुराई गेले, रामेश्वरम गेले, कन्याकुमारी गेले फॉर ऑलमोस्ट 8 nights 9 days अशें कितें तरी. आनी एवरी डे आमी 15-15 सीन बरयताले. ओके. आनी अशें करून आमी 102 सीन्स बरयले ह्या फिल्माचे. आनी आमकां दिसलें की इट्स अ गूड ब्लू प्रिंट नाव टू गो अहेड. ताज्या उपरांत आमी मनीस सोदपाक भोवले, म्हणजे जो कोण आमकां पयशे दितलो. बट एज एक्सपेक्टेड कांयच फ्रुटफूल जालें ना.
परत तातूंत 2-3 वर्सां गेलीं आनी वी वर डिमोटिवेटेड की आनी इट इज क्वायट म्हणजे हांव म्हणटा की कोणें पयशे दिवचे म्हणजे एक तर हांव नवीन कित्याक लागून म्हजेर पयशे लावचे कोणें हो प्रश्न सदांच आशिल्लो. तर मागीर आमी अशें डिसायड केलें की आयफोन ऑल्सो हॅज अ गूड क्वॉलिटी. इफ वी मेक अ फिल्म इन अ व्हेरी लेस बजेट्स टायट बजेट्स वी शूड बी एबल टू पुल इन सम मनी. सो अशें म्हणून आमी सुरवात केली. आमी 2-3 दिसाचो शूटूय प्लॅन केलो फोनाचेरूच आयफोनाचेरूच. आनी 3 दीस शूट करून मागीर जेन्ना रिजल्ट्स पयले तेन्ना ऑल ऑफ अस वर नॉट हॅपी की आमकां जाय तें हातूंतल्यान रिफ्लेक्ट जायना. वी हॅव टू डू अ फिल्म म्हणून आमी एका मनशाक मेळ्ळे, ताका बजेट्स दिले आनी तो बजेट्स दिल्या उपरांत म्हणपाक लागलो आपले कडेन इतले बजेट्स ना, आपल्याक फिल्म करपाची खाज आसा पूण इतले बजेट्स ना. सो परत सेम गजाल परत जाली आमचे कडेन. परत आमी वी वर ऑन बॅकफूट. हाज्या मदीं गौरव गोखले म्हणजे जो ह्या उमेश फिल्माचो सिनेमॅटोग्राफर आनी एडिटर, ताजे कडेन म्हजी वळख जाली आनी ताणें म्हाका अप्रोच केलो की आपल्याक एक फिल्म करपाक जाय पूण आपल्या कडेन पयशे ना, तूं काम करशी? हांव हांव करतां. आनी हांव आनी श्याम आमी दोगांयनी मेळून आनी मागीर सौरभ कारखानीसूय जॉयन जालो. त्या फिल्माचो एक्सपिरियन्स वॉज इन्स्पायरींग. त्या एक्टींग केलें, हांवें तातूंत एक्ट केला आनी ताजो प्रिमियर लास्ट इयर 6 ऑक्टोबराक अर्जंटिना जालो. खेळ नांवाचें फिल्म आसा 77 मिनिट्साचें ब्लॅक एंड व्हायट. तें अजून हांगा इंडियन रिलीज जावना. सो त्या फिल्माच्या सेटाचेर फक्त 5 जाण आसताले. आमी 3 एक्टर, गौरव हिमसेल्फ वॉज अ डिरेक्टर सिनेमॅटोग्राफर आनी ताचे बरोबर भरत म्हणून एकटो सावंड करतालो. सो थंय म्हणजे तो म्हाका हें दिसलें की एक फिल्म करपाक व्हडलो युनीट जाय अशी गरज ना. ल्हान युनीट आसून मॅनेजेबल जर लोक काम करता आसत, मल्टीटास्क करता जाल्यार एक फिल्म जावूं शकता. हो पॉयंट म्हाका थंय पटलो आनी वी रिअप्रोच द सेम पर्सन जाणें आमकां नांव म्हणिल्लें की आतां आमी एका फिल्माचो एक्सपिरियन्स घेवन आयल्या जातून अशा अशा पद्दतीन काम चलता आनी आमकां अशें दिसता की उमेश हो फिल्मूय बी अशा पद्दतीन करूं शकता. आनी एट दॅट मोमेंट ही गेव अज अ ग्रीन लायट, तुमी फुडें सर आपूण आसा. ताज्या उपरांत जें जालें दॅट वॉज मॅजिकल. म्हणजे खूब ल्हान टीम आमी पूण प्रत्येक जाण असो डेडिकेटली, हांव म्हणटा की स्वताचेंच काम आशिल्ल्या भशेन. म्हणजे खुबदां लोकांनी अशें म्हटलां की दे डिडंट फील की दे वर वर्कींग फॉर मी ऑर वर्कींग फॉर गुरू सर. दे वर वर्कींग एज इफ इट्स देर ओन वर्क, की हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय हो एकूच ध्यास आशिल्लो. आनी पडिल्लीं कामां मेळत ती कामां, म्हणजे हांव प्रोड्युसराचें नांव घेतां गुरुनाथ पताडे. वी डिडंट एक्सपेक्ट हिम. लेबरा सारकें काम केल्लें आसा. कितें उखलप, खुर्च्यो उखलप, हें करप, च्या दिवप, ड्रायव्हर जावप जेन्ना कास्ट आनी क्रू पावनाशिल्ले ऑन टायम. एवरी डॅम थिंग जें कोणाच्याय आंगार जी कितें जबाबदारी पडटाली न्ही ती जबाबदारी कशी तरी पेलून व्हरताले लोक आनी त्या पद्दतीन कामां पुराय जातालीं. सो उमेश कितले दीस जाले तुमी शूटिंग केलें? 2 शेड्यूल जाले हाची. 19 दिसाचें पयलें शेड्यूल. ताज्या उपरांत आमी एडीट करपाक बसले आनी एडिटींग ऑलमोस्ट 6 ते 8 म्हयने चल्लें. कारण आमकां जाय तसो सिक्वेन्स आमकां मेळनाशिल्लो कसोच. सो ताचेर खूब परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स जालीं एडिटींग. आनी मागीर आमकां अशें रियलायज जालें की हातूंत थोडे गॅप्स आसा स्टोरीन जे ब्रीज करचे पडटले. कांय कडेन लिंक लागना. सो ताजे अजून आमी 11 सीन्स एडिशनल बरयले आनी ते अजून 3 दिसांनी ताजें म्हणजे टोटल 22 दिसाचें शेड्यूल लागलें. परत ते 3 दीस शूट केलें. 19 पयलें शेड्यूल आनी सेकंड शेड्यूल वॉज ऑफ 3 days. सो टोटल 22 दीस लागले शूट करपाक. सो मदीं 8 म्हयने आशिल्ले. मदीं 8 म्हयने आमी फक्त एडिटींग केलें. हें उरता कशें खुबशे जाणांक, म्हणजे ते एक प्रॉडक्ट सुरू करता, खुबशे जाण देन दे लूज इंट्रस्ट. सो म्हाका सांग पळय, टीप दी. खुबशे जाणांक कशें आसता, आमी खुबशे जाणांनी पळयलां हांव पिक्चर काडटा बरयता म्हणटा मागीर ना रे जायना रे तें हें करता ते मागीर ते कुशीकूच पडटा. स्क्रिप्टूय कुशीक पडटा, आयडियाय आनी ते एन्थुजियाजमूय कुशीक पडटा. सो हांव पयलीं पासून क्रिकेट खूब खेळ्ळां. म्हणजे आतांचें न्ही, आतां 2020 आयिल्ल्याक दर दिसा मॅची आसता. पयलीं वर्सांतल्यान 2 टुर्नामेंट बी जाता आनी ती बी 50 ओव्हर्सची मॅच जाता. यादूय उरताली कितें आसा आनी कोण कितले रन काडल्या, हल्ल्यार दुख्ख जातालें. आतां दुख्ख जाता म्हणून दुसऱ्या दिसा मॅच सामकें मनाक लागतालें. सो तेन्नाच्यो मॅची म्हणजे 15 ओव्हर्सचे पावर प्ले आसताले. सो तेन्ना क्रिकेट मोगी हांव तसो. म्हणजे क्रिकेट जितलो खेळ्ळा न्ही, राती सुद्दां आमी वेलंगां खेळटाले. आमची एक टीम आशिल्ली जे रस्त्या वयल्यो लायटी पेटसर बॉल दिसना इतल्या बरेन खेळटाले. माड्डोळा मंगेशी जात्रा जावप तेन्ना पेरंट्सा कडेन एकूच हट्ट, म्हाका बॉल जाय किंवा बॅट जाय. आनी हांव म्हणटा की वेलंगां गांवांतले सगळेच जाण आमी क्रिकेटीक पीश आशिल्ले. मागीर टायम मेळोना जालो खेळपाक. पूण
हांव समजा गाडयेन वता, वाटेर समजा कोणी क्रिकेट मॅच खेळपी दिश्टी पडटा जाल्यार म्हाका कितें जातालें रावूं आनी खेळूं काय म्हणून. सो ती तळमळ आनी क्रिकेट तर खेळूंक मेळना, तो खंयच्यान तरी एक्सप्रेस जावपाक जाय अशें म्हणजे. आनी बिकॉज द सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन क्रिकेट ह्या उमेश ह्या हाजो, तर म्हाका दिसलें की मे बी ते जे कितें म्हणटात ताका आपलें हें आसता म्हणटा तळमळ आसता करपाची कितें तरी रिफ्लेक्शन ऑफ वनसेल्फ, आपल्याक कितें तें करपाकूच जाय. आनी उमेश जेन्ना हांवें डिस्कस केलें आमच्या टिमी बरोबर तेन्ना सगळ्यांचोच ध्यास आशिल्लो की पुरो आतां शॉर्ट फिल्म्स केल्या ती, लेट अस नॉट डू एनी मोर शॉर्ट फिल्म्स, लेट अस ट्राय फॉर फिचर फिल्म. हें आमी लास्ट 3-4 वर्सां म्हणटा, तरी आमकां 4 वर्सां लागलीं करपाक. सो दीस इज लायक अ ड्रीम प्रोजेक्ट. दीस इज लायक अ ड्रीम प्रोजेक्ट. ड्रीम कंप्लीटेड सामकें सक्सेसफुल्ली सामकें. आनी आतां जे रिव्यूज मेळटा, टेस्टिमोनियल्स मेळटा, आय एम मोर दॅन हॅपी. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु, अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. सो आतां श्वास घेवपाक शकता तूं. बॅक मातसो गेलो जाल्यार तुजी वळख चडशा लोकांक म्हणजे पॅन गोवा एटलिस्ट हांवें पयली जाली की रिल्स काडले तुवें. खुबशे जाण म्हणटा की बिहायंड सक्सेसफूल मॅन देर इज विमन. तुज्या सारके ते बसलात, विमन ओन्ली न्ही, इवन किड्स आर दे. सो फर्स्ट टायम हें सगळें ठरोवन जाल्लें रिल्स फर्स्ट टायम काय अशेंच कितें तरी करुया आनी मागीर सक्सेस जालें आनी देन युअर कंटिन्यू? हांवें आयफोन घेतलो नवीनूच 2023 आनी विडियो क्वॉलिटी हांव टेस्ट करतालो आनी असोच धरिल्लो तो हांवें. आनी हे आहन आनी विमान फुडें कितें तरी उलयताले, झगडटाले, म्हणजे सदांचेच रुटीन जाला. आनी तो शूट केलो हांवें आनी फॉर्च्युनेटली आय हॅड अ गूड कॉन्टेंट आनी तो हांवें पोस्ट केलो. आनी नॅक्स्ट डे पळयत जाल्यार ताजेर 25,000 व्ह्यूज आशिल्ले. आनी आय हॅड नो प्लॅन्स रिल्स करप अशें कांय हें नाशिल्लें. पूण मागीर तशेंच सुरवात जाली ती, म्हणजे एक्सिडेंटली हांव तांकां कॅप्चर करतालो, ते कितें तरी उलयताले, हांव पोस्ट करतालो आनी इट वॉज गेटींग व्ह्यूज. मागीर हळू तें स्क्रिप्टिंगाचेर आयलें की आतां एक मुद्दो घेवन आमी उलोवया. हळू आतां तें प्रॉपरली स्क्रिप्टेड, प्रॉपरली रिहर्स्ड. मिसेस केन्ना जॉयन जाली तुका? पयलीं आहन विमानाचें सुरवात जालें, मागीर हळू आमीच एज एन एडिशनल कॅरेक्टर्स तातूंत येवपाक लागले. सो रुचा वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. शी इज एन एक्ट्रेस? शी इज नॉट एन एक्टर. आनी हांव तेंच म्हणटा की जेन्ना नॉन एक्टराक आमी कास्ट करता न्ही, ताजी एनर्जी आनी ताजे रिएक्शन्स खूब ऑर्गेनीक आसता. आतां म्हजें कितें जाता, एक रील शूट करता आसतना पयलीं हांव आहन विमानाचें करता, बिकॉज दे गेट बोर्ड रिटेक्स जाल्यार. पयलीं तांचें करता, मागीर रुचाचें करता. सगळें जाल्या उपरांत हांव म्हाका स्वताक शूट करता आनी तें म्हाकाच करचें पडटा. तांकां दित जाल्यार ती फ्रेम खंयच्या खंय वता. सो जाता कितें की म्हजी स्वताची एज एन एक्टर म्हणून फाटल्या 25 वर्सांची बॅगेज आसा की म्हाका एक रिएक्शन दिलें जाल्यार हांव अशाच पद्दतीन रिएक्ट जातलो. पूण तांचें तशें नासता. एज अ न्यू कमर, एज अ नॉन एक्टर, तुमी कितें जाल्यार तें खूब ऑर्गेनिकली रिएक्ट जाता, वीच लुक्स ब्युटिफूल. प्रॉबब्ली थोड्या वर्सांनी रुचाय बी थोडेशें स्टिरियोटिपिकल दिसपाक लागतलें. अशें प्रत्येक एक्टराचें जाताच. सो जेन्ना आय एम व्हेरी इंट्रस्टेड इन कास्टिंग नॉन एक्टर्स, म्हणून उमेश फिल्मान सुद्दां कितलेशेच नॉन एक्टर्स आसा जाणी कॅमेरा आयुश्यान भोंवना. म्हणजे वेलंगां म्हज्या गांवांतलीं भुरगीं आसा. फिल्म तर खूब पयसली गजाल, कॅमेरा म्हणजे कितें आनी थंय काम कशें करप हें तांकां खबरूच नाशिल्लें. दॅट इज वाय भंयूच नाशिल्लो तांकां. फक्त तांकां एक इनपूट वतालो की तुमी कॅमेराक पळयनासतना काम करा, कितें करता तें करता. सो दॅट वॉज आय थिंक कास्टिंग नॉन एक्टर इज अ प्लस पॉयंट. खूब ऑर्गेनीक रिएक्शन. हांगा खूब जाण डिरेक्टर सोदता प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्टर्स जाय पडटा म्हणटा ते, कित्याक हेका सांगलें की हेका कळटलें. दोनूय वटेन आसा. म्हणजे आतां थोडी इमोशन्स जर करपाची जाली, प्रॉबब्ली नॉन एक्टर मे नॉट डू इट इमोशनल. किंवा समजा तुमचे कडेन व्हडलो स्टॅन्झा आसा, एक पॅरेग्राफ आसा जो डिलिव्हर करपाक जाय, नॉन एक्टराक प्रॉबब्ली संवय नासता ती पाठ करपाची, एक्टराक आसता. पूण जर थोडे 1 लायनर आसत, 2 लायनर्स आसत, आनी जर इम्प्रोवायजेशनची गजाल आसा, कारण उमेशच्या कास्टिंगा वेळार आमी इम्प्रोवायजेशनूच वापरिल्लें.
आमी जे एक्टर्स कोण येताले एक्टींग कास्टिंग हें करपाक ऑडिशन दिवपाक तांकां स्क्रिप्ट दिवं नाशिल्ली की तुमी आमकां हें परफॉर्म करून दाखयात तें परफॉर्म करून दाखयात किंवा तुमी पयलीं कितें परफॉर्म केलां तें दाखयात, अशें कांयच ना. अशें सिच्युएशन आसा, तूं कसो रिएक्ट करतलो म्हाका सांग. अच्छा, सामकें पर्सनल. हां, सो दीस इज द सिच्युएशन. आतां तूं रिएक्ट कर किंवा तूं तें घडोवन हाड तुज्या. तेजे रिएक्शन वेगवेगळे आसता, अशी रिएक्शन्स वेगवेगळी आसताली. सो म्हाका दिसता 150 वयर एक्टर्स आयले फॉर ऑडिशन आनी ओन्ली हार्डली फ्यू कूड मेक इट. म्हणजे आनी आमी चिंतिल्लेंच पयलीं की कोणाकूच आमी डायलॉग्स दिवचे ना, सिच्युएशन दितले, कितें आसा तें सांगतले, म्हणजे ते सीन खंय स्टार्ट जाता आनी खंय एंड जाता इतलें सांगतले. थंय कितें क्रिएट करपाची टोटली एक्टर्सची इमॅजिनेशन सामकी. आनी म्हणूनच इतलें ऑर्गेनिकली जालां उमेश. त्या एक्टर्सांनी जें कितें क्रिएट केलां न्ही, इट इज देयर क्रेडीट, दॅट इज नॉट माय क्रेडीट एज अ डिरेक्टर. वॉट एवर दे हॅव क्रिएटेड इज अ मॅजीक. यू हॅव बीन द मोस्ट नोन फॅमिली इन गोवा. आतां पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे तुका पयलें कितें, आय थिंक आमी जर फाल्यां सांगलें की पॉडकास्टाक तुका आपयल्लो म्हणून पीपल वील प्रेज्यूम की तुजी मिसेस आनी भुरगीं हांगा आसतलीं, इतलें जाल्लें आसा. आनी टुगेदर दे ऑल लूक गूड. अशें जाल्यार इनोसन्स आसा पळय दोगांचें, ते इट डोंट यू थिंक इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लॉट आनी दॅट इज वाय युअर रिल्स आर ऑल्सो गेटींग लॉट ऑफ ट्रॅक्शन. हय, म्हणजे सुरवातीक जालें कितें, म्हणजे फ्रॉम स्क्रॅच सांगता हांव. आहन जो आसा धाकटो, ही वॉज व्हेरी शाय. म्हणजे घरान जर कोणी आयलो जाल्यार हो टेबला पोंदा वचून लिपतालो. आनी वी स्टार्टेड गेटींग वरीड की हाका कसो तरी सोशलायज करपाक जाय. आनी विमान बी हळू हळू येतालो. सो दोगूय जाण खूब शाय आनी अजुनूय ते शायच आसा. जर आतां सुद्दां तुमी विचारलें ताका कितें जाल्यार तो खूब म्हणजे आवयच्या पदरा फाटल्यान वचून लिपून उलोवपी अशे दोगूय जाण आसा. सो ते सोशलायज करपाक एक तर हो एफर्ट आशिल्लो. दुसरें, दोगांकूय एक लायनीच्या फुडें कितेंच याद उरनाशिल्लें. म्हणजे पयली लायन जर तुमी दिली ताच्या फुडली लायन तांकां कशीच याद उरप ना. सो आय ऑल्सो स्टार्टेड गेटींग वरीड की फुडें एकाडेमिकली तांचें कितें जातलें. सो जस्ट टू इम्बायब दीज क्वॉलिटीज की एक सब्जेक्ट दिल्या उपरांत इम्प्रोवायज कशें करप, किंवा एक कितें तुका टॉपीक दिलो जाल्यार ताजेर तूं कसो उलोवंक शकता, निबंध कसो बरोवंक शकता, किंवा एक क्वेश्चन आसा ताजें आन्सर तूं कशा पद्दतीन, ही तयारी चालू आशिल्ली. इट वॉज नॉट टू गिव दॅम फेम. आनी चिंतूच ना की बाबा इतली फेम मेळटली म्हणून. वयल्यान हांव चिंत्तालो की बाबा हें करून म्हाकाच कितें तरी प्रोजेक्ट्स मेळटले, पूण प्रोजेक्ट्स येवपाक लागले तांकां. म्हणजे स्कुलान फेमस जाले आसतले ते. हय, जाल्यार पण आमी न्ही म्हणजे रिल्स केले की सोंपलें. ताज्या उपरांत ताका लायक्स कितले मेळ्ळे, कोणें शॅर केलो, ताजेर कितें कमेंट आयले, हें ताजे कडेन केन्नाच डिस्कस जायना. म्हणजे सुरवातीक म्हाका खूब नॅगेटीव कमेंट्स येताले की अरे, एक तर मुंबयच्या लोकांक कितें, भुरगे आवय बापाय कडेन अरे तुरे भाशा कशी वापरता, जी गोंयान खूब कॉमन आसा. आमी अरे तुरेच म्हणटात, आनी वीच इज नॉट डिसरिस्पेक्टफूल. सो थंय अरे काय वडील असून तुमी तेन्ना का सांगत नाही अरे तुरे नाही वापरायचं. पूण ही आमची भाशा. सुरवातीक हांव रिप्लायूय करतालो, पूण आतां हें इतलें कॉमन जालां आनी हांव इतलो इनडिफरंट जालां की म्हाका ताचो फरक पडना. पूण मेनली एफर्ट होच आशिल्लो की तांकां एकाडेमिकली स्ट्रॉंग जावपाक किंवा तांची मेमरी पावर वाडोवपाक तांकां अशा पद्दतीचो एक्सरसायज दिवपाक जाय. सो तुमी आतां वॉट इज द एवरेज कितले रिल्स काडटा पर मंथ? तशें कांय नासता. आयले मनान जाल्यार आयले. आतां फाटले 10-12 दीस कांयच ना. कंप्लिटली डॉर्मंट ऑन इंस्टाग्राम. कारण एक तर हातून बिजी आसा, प्रमोशन आनी बाकीचें सगळें. सो आनी तांची एग्जामूय चलताली. सो ड्युरींग एग्जाम्स वी डोंट डिस्टर्ब. इवन इफ प्रमोशनल रील जेन्ना सुद्दां आयला न्ही, वी डोंट डू इट. म्हणजे सुरवातीक तर प्रमोशनल न करपाचोच विचार आशिल्लो, पूण कितें जाता की एकदां सस्टेन जावपाक प्रॉब्लेम जाता. सो दॅट्स वॅन वी स्टार्टेड डुईंग प्रमोशनल. पूण आतां प्रमोशनल आयल्यार सुद्दां इफ वी डोंट हॅव अ गुड स्क्रिप्ट आनी इफ देर इज समथींग वीच डिस्टर्ब्स अवर फॅमिली लायफ्स, वी डोंट डू इट. इट इज ओन्ली फॉर मोर ऑफ सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन. फॅमिलीन कितें रिएक्शन आसा? खंय म्हाका दिसता लग्नाक गेल्यार यू बिकम मिक्स्ड आसा. थोड्यांक आवडटा, थोडी जावन उलयना मे बी. आमकां थोडे अशे इनपुट्स येता की इतल्या ल्हान वयाचेर तूं तांकां कित्याक इतलो हायलायट करता, वीच इज ऑल्सो अ गूड पॉयंट. हांव ना म्हणना, चिंता आसता. बट म्हज्या भुरग्यांक हांव आनी म्हजी बायल चड वळखतात रादर दॅन आवटसायडर्स. आनी तांकां जाता इतलो जमनीर दवरपाचो प्रयत्न तर चालूच आसता. अशें न्ही की बाबा तांकां खंय आमी उडपाक दिता, किंवा बाबा तुमकां आज ग्लॅमर मेळ्ळो, थोडीशी फेम मेळ्ळी म्हणजे तुमी कोण व्हडले जाले, हें तांच्या व्हडले जाले न्ही, हें तांच्या कानार सतत तें बिंबोवप आसताच. आनी वी मेक शुअर दॅट दे वर्क हार्ड. म्हणजे कितेंय केलें जाल्यार
शाळा जी आसा ती सोडूंक मेळना आनी कश्ट केल्या शिवाय कितेंच मेळना हे कंटिन्युअसली तांचेर हॅमर करतात आमी. सो इट इज नॉट दॅट बाबा सगळें इजिली मेळटा. यू बिकम सेलिब्रिटी नाव. खंय गेलो जाल्यार वर्धन कामत हॅज बिकम द वर्धन कामत रायट नाव. हाऊ डू यू फील? आय फील लोकांनी खूब अप्रिशिएट केला. म्हणजे सुरवातीचो काळ याद जाता तेन्ना एक एकदां दिसतालें, म्हणजे स्पेशली कला अकादमीच्यो राज्य नाट्य स्पर्धा जेन्ना जाताल्यो फ्रॉम 2009 आय वॉज पार्टिसिपेटींग. म्हाका दर वर्सा दिसतालें की ह्या वर्सा म्हाका बेस्ट एक्टर मेळपाक जाय, ह्या वर्सा म्हाका बेस्ट एक्टर मेळपाक जाय. आनी 6-7 वर्सां म्हाका मेळूंक ना. आय वॉज डिमोटिवेटेड. ताज्या फुडल्या वर्सा 8व्या काय 9व्या वर्सा सुशांत नायक जाणें एंड अ पॉयझन एप्पल फॉर मी प्लीज नांवाचें नाटक डिरेक्ट केलें, वीच इज अ ट्रान्सलेशन ऑफ इंग्लीश क्लासीक हू इज अफ्रेड ऑफ वर्जिनिया वुल्फ. ताणें म्हाका सांगिल्लें की ह्या नाटकाक जर तुका बेस्ट एक्टर मेळना जाल्यार तूं सांगता तें आपूण तुका दिता म्हणून. आनी फॉर्च्युनेटली आय रिसिव्ड इट. पूण ताज्या उपरांत म्हाका अशें दिसपाक लागलें की ज्या वेळार जें कितें मेळपाचें आसा न्ही त्या वेळार मेळटा. म्हणजे तूं स्वताक जर समजता की तूं बरो एक्टर तुका मेळपाकूच जाय अशें नासता, ती भुरगेपण आसता. 2009 ते 2016 पर्यंत जें कितें चल्लेलें हांव म्हणटालो की म्हाका मेळपाक जाय दॅट वॉज ग्रीड. पूण जेन्ना हांवें हाचो ध्यास सोडून दिलो की आतां बरें काम करपाचें, लेट अस नॉट चेज तुजे प्रायजीस म्हण किंवा एक्कोलेड्स, लेट अस डू अ गूड वर्क. ताज्या उपरांत सगळे बरे डिरेक्टर्स मेळ्ळे म्हाका, सगळे बरे को एक्टर्स मेळ्ळे. आनी म्हणजे हेंच म्हणटा की थंयच्यान जो प्रवास सुरू जालो थंयच्यान लोकांनी खूब अप्रिशिएट केलो. खंय वता थंय म्हजें काम अप्रिशिएट करपाक लागलें. आनी केन्नाच कमर्शियली हाजो विचार करूंक ना अनलेस एंड अंटील रील. आय थिंक रील इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इंस्टाग्राम रील, जाच्यान हांवें कमर्शियली हांव विचार करतां किंवा कोणूय म्हाका विचारल्यार हांव कोट करतां. अदरवायज म्हाका नाटकान हांवें एक पयसो केन्ना घेवंक ना. कोणें कितें दिलां तें घेतलां. फिल्मान केन्नाच म्हणजे म्हाका अमकें दी केन्नाच असो हावेस नाशिल्लो. सुरवातीक तर म्हाका याद जाता 18 जून रोडार ऑडिशनाक वतालें तेन्ना लायनीन उबो रावतालो. हांव शॉर्टलिस्ट जालो, दॅट वॉज अ बीग थिंग फॉर मी. फुडें बाबा फायनलायज जाला काय ना तो दॅट इज अ सेकंडरी थिंग. ऑडिशनाक हांव शॉर्टलिस्ट जालो हें खूब व्हडलें आशिल्लें म्हज्या खातीर. सो इतल्या वर्साची मेहनत, श्रद्धा आनी बरें काम करपाचो ध्यास मे बी आज खंय तरी रिफ्लेक्ट जाता अशें म्हाका दिसता. आय एम ग्रेटफूल टू एवरी सिंगल ऑडियन्स जाणें म्हाका आज मेरेन मोटिवेट केला, प्रेज केला. म्हणजे कांय जाग्यार तर म्हजो बिझनस आसा, स्टेशनरी हांव सप्लाय करतां. अच्छा. तर खूब जाण म्हाका विचारता, म्हणजे तें आशिल्ल्या कारणान थोडोसो म्हाका हेंय मेळटा की अरे हा एक कलाकार आयलो आज आमच्या म्हऱ्यान, चल तुजें काम बेगीन करया अशें. वळख अशे फायदे खूब जाता आनी खूब लोकांनी हेल्प केला म्हाका. खंय अशें गव्हर्मेंट ऑफिसान बी गेल्यार खूब जाण वळखता आसतले. तसो गव्हर्मेंटान एक तर हांव सप्लाय करना. न्ही सप्लाय न्ही, असोच वळखता. कितें कामाक गेले, कोणाय बरोबर गेले जाल्यार आसा. पूण ताजी तशी अनड्यू एडवांटेजूय हांवें केन्ना घेवना. गोंयांत तशें युजली लायक पीपल आर व्हेरी हॅपी टू सी. व्हेरी हॅपी फेलो गोवन ताका चड एप्रिशिएट खुबूच एप्रिसिएशन मेळ्ळा. हांव म्हणटा मोर दॅन वॉट आय वॉज एक्सपेक्टींग. खुबूच एप्रिसिएशन मेळ्ळा. खंय अशे अनुभव बी आसा ह्या ग्लॅमराचो जेन्ना तूं गेलो, खंय लोकांनी वळखलो, तेजे नंतर कितें जाल्लें अशें एनी गूड एक्सपिरियन्स? खूब कडेन आसा. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल रिसंटली कोल्हापूर आशिल्लो हांव आनी लायन खूब व्हडली आशिल्ली भितर पावपाक देवीचें दर्शन घेवपाक. जवळ जवळ 5-6 वरां कितें तरी आशिल्लें त्या दिसा. आतां म्हटलें करतलें कितें, इतलें वरां काय पासियेंस ना, देवीक पांय पडपाक जाय. आमी हांव, आहन, विवान, रुचा, वी जस्ट टूक अ सेल्फी. आय जस्ट पोस्टेड, स्टोरी पोस्ट केली. कोणे तरी कोल्हापूरच्या मनशान पयली, म्हाका म्हणपालो नंबर धाड. हांवें धाडलो, फोन केलो, म्हणल्यार कुठे आहात, म्हणल्यार इकडे इकडे आहोत. आयलो मेळपाक. ताणें कोणाक तरी फोन मारलो. विदीन 10-15 मिनिट्स आमी देवीक वचून आयले. म्हणजे अशें. आनी रोखडेंच म्हणजे टायर कितें तरी पंक्चर जालो. थंयच्यान आमी भायर सरताले, टायर पंक्चर जालो. आनी टायर पंक्चर न्ही, इंजिनाचो कितें तरी प्रॉब्लम जालो. आनी त्या दिसा सोमार थंय बंद, मॅकॅनीक बी कोण काम करना. आतां म्हटलें कोणाक फोन करतले. कोणे तरी रस्त्यार वळखिलो, तुमी तेच ना, तुमी रिल्स वगैरे करतात ते. म्हणून काय जालें, म्हटलं असं असं झालं इकडे. खंयच्यान कोण आयले, कितें अरेंज केलें, कोणें शटर उगडलें, गाडी सारकी करून एक पयसो न घेता हांव परत वाटेक लागलो.
दॅट इज युअर कितलेशेच अनुभव आसा जे अशें म्हणजे एक्सप्लेन करनासतना आपोआप सॉल्व जाल्या. दॅट इज वॉट इट इज. हे तुगेले एक्वॉलेट्स हय सामकें सामकें. तेन्ना एवॉर्ड मेळप परस हो एवॉर्ड इज सामकें खरें सामकें खरें. दूरदर्शनाक सिरीज केली, द फॅमिली विमन नांव दवरलें. सो तेतूनय आमी पळयलें, म्हणजे वी हॅव टू ऑल्सो एप्रिसिएट जे घर, ते घर कोणाचें, ते खंयचें तेंय सांगा, बिकॉज देन इवेंच्युअली इट बिकम्स अ टुरिस्ट एट्रॅक्शन. ते घर सोदपाक खूब प्रयत्न केलो आनी खुबश्या फॅमिलीक आमी अप्रोच केले जांचे, कारण एक सिरीज चलयतलो जाल्यार ताका पयलीं सिनेमॅटीक थोडेशें एस्थेटिक्स जाय पडटा, घर तरी बरें दिसपाक जाय. आनी कितें जातालें की लाँग कमिटमेंट जातालो, दुसरे कोण ना कोण आसताली घरान, सो ते फॅमिली डिस्टर्ब जायनासतना तें सगळें करप इज अ मेजर टास्क. पूण एक म्हजे फ्रेंड आसा रुता भांडी घाटकर म्हणून, ताणें कोणें तरी ताका म्हजो मॅसेज दाखयलो की आय एम लुकींग फॉर सच अ हावज, आनी तांचें घर आसा वळवय फेरीबोट पॉयंटा कडेन. सो ताणें म्हाका फोन केलो आनी तें फाटल्यानूच लागलें, तूं आमचें घर पळय, एकदां तरी पळय. म्हणलें हांवें ऑलमोस्ट एक घर फायनलायज केल्लें मडकय. म्हणलें हांवें ऑलमोस्ट ना तरी आसतना तूं पळय. आनी हांव पळोवपाक गेलो आनी पळयना फुडें त्या घराच्या मोगान पडलो की एक कॉम्पॅक्ट घर जाय तशें, फुडें बलकांव आसा ताका, भितर थोडेशें ल्हानशें राजांगण आसा. आनी हळू स्टोरी विज्युअलायज जावपाक लागली की हें सगळें प्रकरण हांगा घडूं शकता. माळी आसा ताका, माळी आसा सुंदर, आनी सगळें खूब सिनेमॅटीक आसा जशें जाय. ताणें मेंटेनूय करून दवरलें, मेंटेनूय केलां, आनी थंय आतां कोण रावय ना, म्हणजे ती येवन वचून आसतात. पूण तांणी आमकां कंप्लीट फ्रिडम दिलो की तुमकां जाय तें करा, आनी आमचें घर आमकां टीव्हीचेर पळोवपाक जाय, असो तांचो हावेस आशिल्लो. दूरदर्शन युज्युअली इट्स ट्रू की खूब जाण पळोवपा फाटीं फुडें सरता, बट थँक्स टू यूट्यूब एंड ऑल्सो थँक्स टू युअर कंटेंट आमी पळयलें दॅट सिरीज गॉट लॉट ऑफ गूड ट्रॅक्शन. हय खूब सिंपल दवरपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक एक तर खूब लिमिटेड टीम, आनी जें कितें मॅनेजेबल आसा त्या दिसान आमी पयलींच ठरयल्लें की एका दिसान एक एपिसोड करपाचो, कित्याक एक तर भुरगे आसा आनी तांचे पेशन्सूय पळोवचें पडटा. एट सम पॉयंट ऑफ टायम दे गेट बोर्ड. सो एका दिसान एक एपिसोड कसोय कंप्लीट करपाचो हें ध्येय आशिल्लें. आनी आमी वी वर नॉट व्हेरी टार्गेट ओरिएंटेड की बाबा आमी एका दिसा 2-3 एपिसोड शूट करून वी वील सेव मनी. आनी म्हणलें लेट अस गीव अ गूड प्रॉडक्ट टू गोवा दूरदर्शन. कित्याक हांव सदांच ह्या आयडियोलॉजीन बिलीव करतां की यू मे नॉट मेक मनी ऑन युअर फर्स्ट प्रोजेक्ट, बट तूं जर कन्सिस्टंट आसत किंवा तुजें काम त्या क्वॉलिटीचें आसत, प्रोजेक्ट्स वील कम टू यू. म्हणून आतां सुद्दां सुरवातीक सुद्दां हांवें केन्नाच पयशा फाटल्यान केन्नाच धांवना. आनी आतां सुद्दां जे न्यू कमर्स जानी आपल्याक कितलें मेळटलें जेन्ना तुज्या फाटल्यान कांय कामूच ना. हय तेन्ना फर्स्ट तें उतर. हय सो आतां सुद्दां खूब कमर्शियल जालां. बरें आपूण आयलो जाल्यार पर डे आपल्याक कितलें मेळटा, हांगच्यान सुरवात जाता. इवन इन उमेश दोज हू हॅव थॉट ऑफ कॉन्ट्रिब्युटींग टू कोंकणी सिनेमा, आय थिंक दे ओनली हॅव बिकम अ पार्ट ऑफ उमेश टीम. आपल्याक कितलें मेळटलें, आपूण ह्या प्रोजेक्टांतल्यान कितले पयशे जोडटलो, हो जो विचार करून आयिल्लो अनफॉर्च्युनेटली ही इज नॉट पार्ट ऑफ. आनी कित्याक म्हाका अशें दिसता की ज्या डेडिकेशनान टिमीन काम केलां न्ही तें पयशांनी काम जावचें नाशिल्लें. प्रॉडक्ट ओन करपाक जाय, उमेश कंप्लीट करपाक जाय. हें जेन्ना फिलींग येता न्ही तेन्नाच अशा पद्दतीचें काम जाता. हांव सदांच म्हणटा की आय एम जस्ट द मिडियम. जे कोण वयर बसला ताणें हें सगळें करून घेतलां फॉर बेटरमेंट ऑफ कोंकणी लँग्वेज, फॉर बेटरमेंट ऑफ गोंयकार्स. अदरवायज उमेश वुडंट हॅव हॅपन्ड. दिस इज मॅजीक. दूरदर्शना विशीं देन यू कंप्लीटेड ऑर सिरीज इज स्टील कंटिन्यू? इट्स अ सिरीज ऑफ 12 एपिसोड्स. 10 एपिसोड शूट जाल्या आनी 2 शूट करपाचे उरल्या. हाव इज द रिस्पॉन्स? व्हेरी गुड. म्हाका अशें कळ्ळें की वळवय गांवांतले सगळे लोक खूब इंट्रस्टान ती सिरियल पळयतात. हातून खूब मोठेपण, म्हणजे ज्या गांवांत आमी शूट करता थंयच्याच लोकांक खूब इंट्रस्ट आसा आनी दे आर व्हेरी हेल्पफूल. म्हणजे आमी थंय वता तेन्ना तांच्या तोंडार एक हांशें आसताच, आयले तुमी. वळवय इज ऑल्सो कलाकारांचो गांव. हय खुबशे थंयच्यान कलाकार भायर सरले. दत्ताराम वळवयकरूय बी थंयचेच. सो वॉट नेक्स्ट फॉर यू नाव? उमेश जालो सद्या ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स येता दॅट इज व्हेरी मोटिवेटींग. खूब बरें दिसता. म्हणजे आतां
म्हणजे जेन्नाच्यान फिल्माचें काम सुरू जालें तेन्नाच्यान आज मेरेन हांवें कितलेशेच फावट फिल्म पळयलो. फॉर देर करेक्शन्स करपाक म्हणा, कलर ग्रेडिंग कशें जालां तें पळोवपाक म्हणा, सावंड डिझायन कसो जाला, किंवा डायलॉग्स वेवस्थीत कानार येता काय ना, सबटायटल्स सगळीं सारकीं जाल्या काय ना, हें पळोवपाक परत परत पळोवचें पडटा. सो इतल्या फावट पिक्चर पळोवन सुद्दां आय डोंट गेट बोर्ड. आनी हांव जरी खंयच्याय प्रोजेक्टान काम करता आसत आनी जर हांव स्वता सॅटिस्फायड नासत जाल्यार हांव केन्नाच म्हजें काम सुद्दां प्रमोट करना. म्हाकाच लज दिसता की हांवें जर हें प्रमोट केलें जाल्यार जांकां इंडस्ट्रीन कोणाक खबर आसा कशा पद्दतीचें काम चलता जाल्यार ते म्हाका खंयच्या नजरेन पळयतले. हो विचार करून हांव एक एकदां म्हजेंच जर, कारण कांय प्रोजेक्ट्स करचे पडटात, थोडीशीं बंधनां आसता आनी एक एकदां सुरवातीक खबर नासता की हो प्रोजेक्ट खंय वतलो. सो अशा पद्दतीनूय थोडीशीं कामां जाता, थोडेशे प्रोजेक्ट जाता, पूण इट इज अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू प्रमोट इट ऑर यू डोंट वॉन्ट टू प्रमोट इट. पूण उमेश ह्या फिल्मान म्हाका खूबच कॉन्फिडन्स आसा. म्हाका अशें दिसता की पीपल वील कम n number of times to watch the same film. आतां खंय आसा, इफ समवन वॉन्ट्स टू वॉच इट? आतां 18 एप्रील आनी 19 एप्रिलाक पणजे आसा, 23 एप्रिलाक वास्को आसा, आनी वी आर ऑल्सो ट्रायींग इन अदर प्लेसीस. मडगांवूय चड करून आमी प्लॅन करता. इन थिएटर्स? इन थिएटर्स. रवींद्र. आर यू ऑल्सो लुकिंग एट OTT समवेअर? सद्या तरी ना, बिकॉज द अमावंट ऑफ मनी दॅट इज इन्वेस्टेड आनी OTT जे कितें प्रपोजल दिता इट इज नॉट मॅचिंग. सो आमकां अशें दिसता की मातसो डिले जातलो, पूण गोंयकार सपोर्ट करतले. म्हाका करपाक लागल्या ऑलरेडी करपाक लागल्या. खूब ऑर्गेनीक रिव्यूज येतात, ऑनेस्ट रिव्यूज येतात. कांय लोक दोळ्यांतल्यान दुकां काडटा, कांय लोक कनेक्ट करता उमेशा कडेन, कांय लोक हांसतात, कोण म्हणटात की आपल्याक खूब भुरगेपणांतली याद जाली. आनी आमी पयलीं पासून ह्याच ओपिनियनाचे आशिल्ले की लोक जो मेरेन आपल्याक स्वताक कनेक्ट करचे ना तो पर्यंत फिल्म एन्जॉय करचे ना. आनी आतां ओवरऑल दिसपाक लागला की पीपल हॅव स्टार्टेड कनेक्टिंग देअर लायव्स विथ उमेश. ओके, लास्ट आतां जे कोण रिल्स काडटा, लेट अस कम बॅक टू इंस्टाग्राम, तांच्या खातीर युअर टीप म्हणजे हाव टू बिकम अ सक्सेसफूल इंस्टाग्रामर? हाजेर हांवें बी 3-4 कोर्स केल्या इंस्टाग्रामचे, म्हणजे जे खूब स्टिरियोटिपिकल आसता की तुमकां बरोवन दवरपाक जाय. पूण म्हाका अशें दिसता की एक तर तुमी फिल्ड चूज करपाक जाय, तुमकां खंयच्या टायपचो कंटेंट करपाक जाय, वेदर इट्स फूड, वेदर इट्स ट्रॅवल, वेदर इट्स ड्रामा, फिक्शन, कॉमेडी, ऑर वेदर इट इज फॅक्ट. जें कितें आसा न्ही ताच्या बद्दलची जर स्टडी तुमची आसत जाल्यार खंयच्याच प्रकारचे रुल्स तुमकां एप्लिकेबल जायना. एक्सपर्टीज तातूंत आसता, एक्सपर्टीज आसपाक जाय आनी ती एक उमेद जाय की आज आपूण करतलोच. कन्सिस्टन्सी जाय. म्हणजे खूब जाणांचे पयलां हांवें एक 17-18-20 रिल्स काडटले आनी मागीर दे आर नॉट कन्सिस्टंट. यू हॅव टू बी टोटली कन्सिस्टंट वेदर पीपल वॉच इट ऑर डोंट वॉच इट. कीप ऑन पोस्टींग. तुमचो एक रील बरो आसतलो, एक रील बरो आसचो ना. म्हाकाय बी जेन्ना सुरवातीक हांव करतालो न्ही तेन्ना वताले वरभरान एक 25,000 30,000 जाताले व्ह्यूज. एकदां थोड्या रिलांक 5,000 येता, 6,000 येता. बट डोंट गेट मोटिवेट. एवरी टायम यू कॅनॉट प्ले. म्हणजे सचिन सदांच सेंचुरी मारता अशें जायना. एवरीथींग कॅनॉट हॅपन. सो म्हाका दिसता की खंय तरी 0 काडटलोच, खंय तरी 1 रन 2 रन येतलेच. बट बीइंग देर, शोईंग अप. नाल्यार कितें जाता, आतां लोक इतले जाण इंस्टाग्रामाचेर कॉन्टेंट क्रिएटरांक पळयता, तूं जर एक आठवड्यांतल्यान 2-3 वेळा पोस्ट करना, यू आर फॉरगॉटन. तुजी लेगसी, तुवें फाटलें जें कितें केलां तें जर चालू दवरपाक जाय, यू हॅव टू क्रिएट समथींग, यू हॅव टू पोस्ट, यू हॅव टू मेक टायम अवेलेबल फॉर यू. यू टू बी रेलेवंट ऑल्सो. सामकें. हय, आयच्या दिसाचेर रेलेवन्स आज कितें. आनी अजून कशें जाता, आतां म्हजो कॉन्टेंट कसो जाला, फॅमिली कॉन्टेंट जाला. आहन, विमान, रुचा हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ इट. जाल्यार आतां हांव म्हज्या नाटकांतली म्हजी स्कील दाखोवपाक गेलो आनी ताजेर जर हांवें रील केलें जाल्यार पीपल डोंट सी इट. तांकां गरज ना. म्हज्या पेक्षा कितलेशेच बरे कलाकार आसा इंस्टाग्रामाचेर आनी ते खूब बरें करतात. दे वॉच मी फॉर माय फॅमिली कॉन्टेंट. जर हांव फॅमिली कॉन्टेंट तांकां दिना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड अँड दीस रिफ्लेक्ट्स इन नंबर्स. दे वॉच यू ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एंटायर फॅमिली. एवरीवन कॅन रिलेट. सो सुरवातीक म्हाका अशें दिसतालें की ओके, आय विल टेक एडवांटेज ऑफ दीज रील्स अँड आय विल शोकेज माय स्कील. बट पीपल डोंट वॉन्ट इट. ते म्हणटा की पीपल लायक यू अँड एडमायर यू इन दॅट अँड इट्स लायक अ फॅमिली पॅक म्हणटा तसो जाल्लो आसा सद्या. बरोबर. आनी तशेंच जाता न्ही. आतां फॉर एक्झाम्पल हांव समजा तुमकां फॉलो करता, हू आर गिवींग गूड न्यूज म्हणूया आमी,
आतां फाल्यां समजा तुमी आनी कितें तरी दाखोवपाचो प्रयत्न केला, माय रिजन फॉर फॉलोईंग यू इज डिफरंट. तूं म्हाका हें कित्याक दाखयता, आय एम नॉट इंटरेस्टेड. सो नो युअर एक्सपर्टीज, ब्लॉक इट एंड देन वर्क विथ इट. येस, अशें म्हाका दिसता. सगळेंच करूंक नाका. लोक रस्त्यार लोकांची टेस्ट तुमकां समजली न्ही की तेंच तुवें लोकांक दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके, देव बरें करूं वर्धन, वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू सो मच. सो ह्या आशिल्लें वर्धन कामत ऑन अवर शो हब पॉडकास्ट. I need not introduce him, you all know. आणि ताचे थोडे फेसेट्स ऑफ हीज लायफ वीच वर नॉट नोन टू अस ते आमी तें जाणून घेतले. एक म्हळ्यार थिएटर्स, ही वॉज इन टू थिएटर्स. आनी आतां सद्या जी उमेश पिक्चर आयिल्लें आसा, इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरी वन, तुमकां चान्स मेळटा, ग्रॅब दी ऑपॉर्च्युनिटी, वॉच दीस मुवी. कारण आमी घरा बसता आनी मागीर देन वी टेंड टू से अरे हांगा आयिल्ली तेन्ना आय शूड हॅव वॉच्ड इट. नाका, ऑलरेडी शेड्यूल तुमच्या मुखार आसा. पणजे कितले तारखेक? 18 एप्रिलाक. 18 एप्रील, 19 एप्रील, 19 एप्रील. आनी मागीर फुडें शोज लायन अप आसा तशे. फुडें शो. सो 18-19 लागीं आसा, वचून यू कॅन वॉच इट. तुमी पळयतात हब पॉडकास्ट ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग अस. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.